येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दवर्ली वाठारांतल्या 145 घरांचेर हावळ. पीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा बेकायदेशीर घरांक दिवचो ना राखण. पूण आदलो उपमुख्यमंत्री मनोहर बाबू आजगांवकर ती साल्वार करपाच्या तयारेत. चिंचिणी दिगुबान वाठारांतल्या शेतकारांच्यो हुयेली. लोक उडयतात कोयराच्यो पोटल्यो. पंचायतीन काडचो उपाय. सैम मोगींनी मारला उलो. पर्पल फेस्टांतल्यान दिव्यांगांक मेळटली उर्बा. आमी आत्मनिर्भर आसात असो मेळटलो अणभव म्हणटा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय. संवसारभर मनयले एपिफेनीचे 3 किंग्स फेस्ट. चांदोर आनी रेशमागुसान पाळी परंपरा. कासावली, आरोशी आनी कुयलीचे दोंगुल्ले घोड्यावयल्यान भोंवले किंग. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. देव दिता देवचार नाडटा अशी गत चिंचिणी दिगुबान वाठारांतल्या शेतकारांची जाल्या. दिसपट्ट्या ह्या वाठारांत कोयर व्हरपाक पंचायतीचे मनीस येतात. तरीकय ह्या सोबीत वाठारांतल्या नांगरिल्ल्या शेतांनी कांय सैम विरोधी लोक कोयराच्यो पोटल्यो हाडून उडयतात. पंचायतीन उपाय काडचो. सैम मोगींनी उलो मारला. आज तुमकां आमी दाखयतात की जे लोक जे आसात हे जे घरांनी रावता या फ्लॅटान रावतात हे खंय तरी गार्बेज जे आसा आपल्याली ही गार्बेज सगळी एकट्यान करतात. पिशव्यांक या पोतयां भरतात आनी ते रस्त्या कुशीच्यान उडयतात. ते अशें पळयनात की थंय शेत आसा कात आसा. आज तुमी पळयल्यात चिचोण्या हांगा जे गार्बेज आसा लोकांनी सगळ्यांनी ते कोण ते आमी सांगपाक शकना पूण लोक हाडून रस्त्या कुशी जी शेतां आसात ह्या शेतां कुशी उडयतात आनी ह्या शेतां कुशी उडयले कारणान ही सगळी हांगा शेतां येता आनी हेचे खातीर ह्या शेतकारांक शेत रोवपाक खूब त्रास जातात. कितलोसो तेंप जालो शेतकार म्हणटात की आमकां खूब त्रास जाता. ही गार्बेज हे प्लास्टीक हात फुटतात जायत्यो. हांगा एक धंदो जावन गेले कडेन आसा तो म्हणले जाल्यार सिवरेज आनीक जी गार्बेज आसा ही सगळ्यांनी शेतां आनी न्हंयक सोडपाची केले कडेन आसा. हेचे खातीर खंय तरी जी पंचायत आसा ह्या पंचायतीन इनिशिएट घेवन खंय तरी हेचो सूक्ष्म लावपा जाय. ना जाल्यार सगळे लोक गार्बेज हाडटले आनी अशें करून उडयतले. लोक कितलीशीं इलिगल घर बांदता पूण ते हें करनात की आपूण बाबा आपल्याली गार्बेज खंय उडयता म्हण इलिगल घर बांदून ते काडटा आनी रस्त्यार उडयता. ते खंय तरी तेणी सारकें सेग्रिगेशन करून दवरपा जाय. कित्याक आतां चिंचोणे पंचायती जर घेतले चिंचिणी पंचायत आसा ही डोर टू डोर कलेक्शन करता विकास 2 फावट करता. तरी पूण ही गार्बेज कशी जाता म्हण ती कळना आनी ही जाल्यार हेचेर कशें सेग्रिगेशन करपाचें तेंय कोणाक कांय खबर ना. पूण खंय तरी हांगा इनिशिएट घेवपाक जाय. आतां तुमी पळयला की जो चिंचिनी कुमनदादीचो प्रेजिडेंट आसा तेणी सांगलो पळय निवळ करून शेतां कशी गार्बेज हाडून उडयला. आतां हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो. हे रातीन उडयतात हेचेर खंय तरी बंद जावपाक जाय ही गार्बेज आनी तेंचेर एक्शन जावपाक जाय. आतां उबो आहा थिंगा म्हजे फाटल्यान हांगा दिगवा मान म्हणटात चिचोण्या. ती दिगवा मान एक सोबीत लुगार पूण पयलीं ते व्हडले हिंगा हे म्हणटाय ते हे जाताले तोडे ते आतां तोडे आतां उदक भरना पूण आमी आतां कितें केलां ते रोवपाक केलां. सो आमी पावसा टायमा रोयले आनी बरें सुमराचे भाग जाले आनी आतां आमी वांयगण रोयतात आनी आमी रोयलां हांगा वांयगण. आनी आतां सामका म्हणल्यार कितें हें पयलें सगळें रान कशें आसलें. रान म्हणल्यार सगळें झुडपां बी जाल्लीं ती सगळी आमी निवड करून गेली आनी हांव चडांत चड देव बरो करूं म्हणटा आमचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर श्री सुभाष शिरोडकार तो आमगे एकूच उतर येयलो हिंगा आनी हें सगळें निवड करून दिलें. कानालाचें उदक सोडून दिलें आमकां टायम टू टायम. आमकां 3 गेटी घालून दिल्यो आनी हितून आमगेलो इन्स्ट्रुमेंटल हें सगळें करपाक आमचो MLA इंजिनियर क्रूज सिल्वा ताणें जायतो तपस केलो हें करपाक. आनी आतां सांगपा म्हणल्यार कितें ह्या सगळें आमी निवड केल्लें थिंगा आमी बरें म्हणजे कितें रोयताले. पूण हें सांडून कितें जाता आमी एक सायडी निवड करता थिंगा हाय दुसरे सायडी लोक आनी हांगा कचरो उडयता. हांव म्हणटा अरे बाबा आमगे तुमकां मनीस म्हणा तुमी गोंयकार
आमी गोंयकार जाले आमगेली जागा आमी सांबाळपा जाय न्ही आमी इतली 30 वर्सां हें कोण रोयनासलो आमी इतलो तोपोस घेवन हें करून सगळें निवड करून दवरलें आनी तुमी राती आमी तो हाडटात आनी हें घाता आमगे कचरो गार्बेज उडयता गार्बेज उडयता आमगे गोंयकारच पाड घालून उडयता आनी मागीर बॉब मारता आतां सद्या बोड जाता आमगे चड हे मांडोवी माडोळी रिवर म्हण सगळे थिंगाय कोण व्हरून कचरो सोडटाय साल रिवरान कचरो सोडटाय मेळटा थिंगा वचून कचरो सोडटाय हांव कितें म्हणटा हांव हे लोकांक हें करता बाबा तुमी तुमगेलो कचऱ्याचो तुमी मातशें सांबाळ कराय न्हू लोकांक हितून हाडून उडयनाकाय गोवा 365 खातीर चिंचेन रमेश नायक रावत दवर्ली वाठारांतल्या 145 घरांचेर हावळ आयल्या. चीफ टावन प्लॅनरान ती बेकायदेशीर म्हणत कारवायेचो आदेश दिला. आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू ती साल्वार करपाचे तयारेत आसा. पूण टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा बेकायदेशीर घरांक राखण दिवचो ना. टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन ही घरां कायदेशीर करची न्हय अशी नोटीस धाडल्या. बेकायदेशीर घरांच्या बांदकामाचेर खर कारवाय करतले अशें राणेन सांगला. जाल्यार ह्या विशयाचेर ग्रामसभा आपोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचे थळाव्या सरपंचान सांगले. पंचायत क्षेत्रांतल्या लोकांच्यो घरां बांदकामाच्यो फायली मंजूर करचो ना अशें दवर्ले दिगरपालचो सरपंच हरकुलन नियासोन सांगले. आमी आमचे बॉडी डिसिजन घेतलें बाबा कितें तरी डॉक्युमेंट जाय आनी ते फॉर्मार एक 3 डॉक्युमेंट आहा 1 and 14 सर्वे प्लॅन आनी सेल डीड कितें तरी 3 डॉक्युमेंट आसपा जाय. तितून आतां एच हावस नंबर दितलो जाल्यार आमी सांगलें ताका बाबा अशें दिवपाक जायना. मागीर तो पयर येवन म्हणपाक लागलो तुमी दिला आमी डायरेक्टरा अपील करतले. आमी तुमी करा म्हणलें वयल्यार आमी धाडिल्ले आमी वयर धाडिल्ले ते परत सांगला परत आमकां धाडला तीच नंबर तुमी इश्यू करपाचे कितें तें पळोवन डॉक्युमेंट करून. मागीर आमी ताका सांगलें ते मिटिंगे प्लेस केले आनी सगळे बॉडी डिसिजन जालें बाबा डॉक्युमेंट असल्यार आमी इश्यू करतले म्हणून तेंचे लागीं कांय डॉक्युमेंट ना आमचे आनी उलट लोकांले हा डिसायड आहा आनी आमी म्हणलें मागीर एक डिस्कस करून आतां लोकांलो पासून अपेक्षा आहा ग्रामसभा घालचें आनी डिसायड कितें करचें म्हणून. जाल्यार आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर म्हणटा ही घरां कायदेशीर आसात. नव्या कायद्या प्रमाण ती रजिस्टर करची. आयकात बाबू आजगांवकराचें निवेदन. म्हाका दिसता विश्वजिता खंय तरी मिसअंडरस्टँड जाला आनी ताका सारकी ही म्हायती मेळूना. ह्या मिसअंडरस्टँडाचे ताणें हो स्टेटमेंट दिलो आसी. हो जो फॅक्ट जो आसा हो जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनात चालू जालो. जिल्हा इलेक्शनाच्या पंचायतीक म्हाका सीएमान तानोडेन आनी ते परेश जो कॅन्डिडेट आसलेलो तेंच्यांनी हावसिंग बोर्ड एरियान म्हाका धाडलेलो आनी बाबू तेंचे कितें आसलें कर काम आनी ती मतां आमकां मेळटाली पळय म्हणून. थंय हांव गेल्या उपरांत मिटींग घेतल्या उपरांत म्हाका नजरे आयली की तांकां हावस टॅक्स तेंच्या घराक पडूं ना म्हणून. घरां 20 वर्सांनी बांदलेली 20 वर्सांची घरां ताका लायट उदक सगळें आहा पण तांकां हावस टॅक्स मेळूं ना. हांवें म्हटलें आतां हावस टॅक्स मेळटा हें आमचे गव्हर्मेंटान बीजेपीचे गव्हर्मेंटान कायदो केला. पंचायत मिनिस्टरान कायदो केला की जी घरां 20 वर्सांची आसा तांकां हावस टॅक्स दिवचो. EHN ह्या हेजेर एप्लिकेशनाचेर तांकां हावस टॅक्स दिवचो 153 सेक्शना भितर एमेंड केला आनी ताका ते हावस टॅक्स दिवचो म्हणून तेणें कायदो पास केलो. त्या कायद्याचेर आज गोंया भितर हजारो लोकांनी हावस टॅक्स आपल्या घरात मेळून घेतले त्या स्किमीचेर आनी हांवें हांकां सांगलें की तुमकां हें मेळटलें म्हणून. गोवा 365 खातीर दवर्लेच्यान रमेश नायक रावत. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हादयच्या विशयाचेर सरकार गंभीर ना अशें म्हणत पर्यावरणवादी संघटना आनी राजकी शक्ती फुडलीं पावलां उबारपाक लागल्यात. म्हादय विशयाचेर फुडलो चक्रव्यूह रचपा खातीर RGPन 8 जानेवारीक पणजेच्या आझाद मैदानाचेर बसका घेवपाची थारायला. म्हादयचो प्रश्न बरोच तेंप जालो गाजता पूण जे तरेन कर्नाटकांत हालचाली जातात तश्यो उदकाच्या प्रस्नाचेर गोंयांत हालचाली दिसनात. आतां एका वर्सा भितर म्हादय वयलो प्रकल्प पुराय करतलो अशें कर्नाटकाच्या WRD मंत्र्यान नेटान सांगतकच गोंय तापपाक लागलां. RGPन 8 जानेराक सांजे 5:30 वरांचेर पणजे बसका आपयल्या. लोकांकय तांणी उलो मारला. आमी आतां सगळे गोंयकार जे फुडें सरपा जाय. आयज आमी जर आवाज काडना हेजेर सगळे गोंयकार एक जावन आमचे हिंदू भाव कॅथलीक भाव गोंयचे मुस्लीम भाव
बाकीचे प्रत्येक गोंयकार एक जावन हेजे आवाज उठोवपा जायो. आयज जर आमी हेजे आवाज उठयना जाल्यार हे आमचें उदक ते सायडीन वयतले आनी आमकां त्रास जातले. सेंट्रल गव्हर्मेंट आयज आमकां गोंयांत सपोर्ट करना. फक्त एक रिजन म्हणजे गोंयच्यान फक्त 2 खासदार वयता आनी कर्नाटकांतल्यान 28. तेका लागून जे आतां इलेक्शन लागीं पावलें आसा, जे आतां 24 सेंट्रलाक इलेक्शन लागीं पावलें आसा, तांकां गोंयचें पडलेलें ना. तेका लागून तांकां ते सपोर्ट करपाक सोदता की इलेक्शन कॅम्पेन जावं बाकीच्याक लागून हें आमचें उदक आमी राखपाक ती आवाज काडपाक जायो. तेका लागून रिव्होल्युशनरी गोवन्सान आतां येत्या संडे 8 तारखेर जे आमचे पणजे आझाद मैदानाचेर मोठी महासभा दवरली आसा. ती महासभेत हांव उलो मारतां, गोंयकारां सगळीं गोंयकारां उलो मारता, तुमी येया. खंयच्या बाकी बसून पार्टी आसली हांव म्हणटा पार्टी आसा म्हणल्यार गोंयकार म्हणून आमी या थंय आनी आमचें गोंय राखपाक आमी आवाज काडुया. तेन्ना जेन्ना हो आझाद मैदानाचेर पणजे आवाज जातलो तेन्ना आमगे उदक डायवर्ट करनासतना आमकां उदक मेळटलें. 8 तारखेर ऑलरेडी मिटींग जाल्लें आयतारा, तेजेर सगळें डिसिजन जातलें. पूण सगळ्यांक तुमी सांगता त्या प्रमाणे सगळे शेतकार धरून ज्यो बायलो महिला मंडळ धरून जावं पंचायत सरपंच धरून जे MLA धरून हांकां सगळ्यांक कन्सर्न ऑथॉरिटीक लेटर वतली आनी ताजे प्रमाणे फुडली स्टेज आसा ती आमी पणजे ठरयता. जंय जंय जी म्हादय नदी आसा ही म्हादयकाराचीच न्हू जावं सत्तरीकाराचीच न्हू, ही सगळ्या गोंयकाराची नदी आसा. जी पेडणे ते काणकोण धरून आनी मोले ते वास्को धरून सुद्दां हो प्रचार आसा आनी सगळे मतदारसंघातले 40 मतदारसंघातले लोक पणजे येवपाचे आसा. तेन्ना गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. पर्पल फेस्टांतल्यान दिव्यांगाक उर्बा मेळटली. आमी आत्मनिर्भर सशक्त आसात असो अणभव दिव्यांगांक हे फेस्त हाडून दितले. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायान आज उक्तायल्या. 3 दिसाच्या द पर्पल फेस्टाक सुरवात जाल्या. राज्यांतल्या अपंगुळा खातीर गोंय सरकारान द पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डायवर्सिटी ह्या नावान हो महोत्सव घडोवन हाडला. हातून विविध कार्यक्रमाचो आस्पाव आसा. I would appeal to all of you to please visit this and encourage us. This is the first time and it is first of its kind Purple Fest being organized in Goa, and with the support of all your blessings and motivation and guidance, we will together make this a Purple Festival a big success. All those who have come here from different parts of country, we will carry our good memories, and we will also carry the things that have been done here can be replicated in the respective states also, so that our Divyangs will feel that they are empowered, they are made Atmanirbhar, they are Swayambhurna. अपने आप में इतनी जो चुनौती का सामना करके जो भी डिसेबल है उसको लगना चाहिए कि मैं विजिबल हूँ. तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आज और अगले 2 दिन ये अपना एक छोटा सा तो ऑफिशियल कार्यक्रम है ही, तो इसके अलावा अब जितने इवेंट्स हो रहे हैं उस सब में मनसे सहभागी हुई है और अपने आप को इमर्स करिए. तो वहाँ जो दिव्यांग बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, उनसे आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल इमोशनल बॉन्डिंग बनाइए उनके साथ बैठकर, कि तभी अपने को समझ आएगा कि समस्या क्या है और पोटेंशियल भी क्या है उनमें, क्या एस्पिरेशंस हैं, कितनी क्रिएटिविटी है. और मुझे उम्मीद है कि आप कल या परसों या उसके अगले दिन जब वापस जाएं तो कम से कम 5, 10, 15, 20 दिव्यांग भाई बंधुओं से आपकी गहरी मित्रता हो. वैसा आपका अगले 2 दिन बीतने चाहिए. एक छोटा सा ऑफिशियल अपने वर्कशॉप्स तो हैं ही. देश के 25 से भी ज्यादा राज्यों से वहां पर दिव्यांगजन वहां पर आए हुए हैं. अभी मैं तमिलनाडु से 70 दिव्यांगजनों को लेकर आई हूं. कितनी परेशानियों का सामना करके, लेकिन उसके मन में एक विश्वास का भाव कि यह जो पर्पल फेस्टिवल का आयोजन वहां पर हो रहा है गोवा में, वहां पर बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेंगी. उन दिव्यांगजनों के द्वारा इस क्षेत्र में जो नए नए गतिविधियां चलाई जा रही हैं उनको भी प्रेजेंटेशन करने का एक सशक्त प्लेटफॉर्म वहां पर उपलब्ध होगा. उपकरणों के संबंध में अपने विचार लेकर, सुझाव लेकर, नए उपकरणों का प्रदर्शन करके न केवल वो अपने आप को बल्कि समाज को एक नई दिशा देने का काम यह जो पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, इस पर्पल फेस्टिवल से एक दिव्यांगजनों के जीवन में एक नई आशा की रोशनी वहां से इस कार्यक्रम के माध्यम से निकलने वाली है. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस.
गोंयांत लंपी स्किन हे दुयेंस मोठ्या प्रमाणात वाढलां. ह्या रोगाक लागून गायीची दूध दिवपाची तांक नश्ट जाता. गरजेची वखदां सरकारा कडेन ना. बेगोबेग वखदांची तरतूद केली ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले. अखिल गोवा दूध उत्पादक उत्कर्श संघटनेन शिटकावणी दिल्या. पळयात. लंपी कातीचो रोग हो गोरवांक जावपी व्हायरसाचो रोग. गुजरात आणि राजस्थानात खवदळ जाल्या उपरांत 3 महिन्यात पुराय भारतातल्या 15 राज्यांतल्या गोरवांक हो रोग जालो. 21 सप्टेंबराक 18,50,000 दुयेंतींतले 65% परस चड दुयेंती राजस्थानातले आशिल्ले. आता गोंयांत लेगीत लंपी स्किन हे दुयेंस मोठ्या प्रमाणात वाडला. रगत खावपी किडे, मूस वा जळारा वा किट्टी हुलका वरवीं हो रोग पातळटा. ताका लागून जोर येता, कातीचेर गाठी येतात आनी गोरवां मरपाकय शकतात. गोंयांत लंपी स्किन डिसीज LSD म्हणटात ताका, तो मोठ्या प्रमाणात आतां प्रसारीत जात आसा. मोठ्या प्रमाणात तो 70रींत आतां आसा आनी दिवचले तालुक्यांत ताणें एंट्री घेतल्या. फोंड्यांतूय तो बऱ्याच दिसा पासून आसा आनी वाडत आसा. धोको असो आसा की तो अख्ख्या गोंयभर पसरतलो आनी हो जो रोग आसा तो अत्यंत धोकेदायक आसा 2 गोश्टी खातीर. ताका लागून म्हणजे गोरवांची दूध दिवपाची क्षमता आसा ती नश्ट जाता एक, आनी गोरवांची प्रजनन क्षमता आसा जी शेतकऱ्यांच्या दृश्टीन खूब म्हत्वाची आसा ती खूब कमी प्रमाणात खूब मोठो प्रभाव ताजेर पडटा. त्यामुळे एक्चुअली हाजें वॅक्सिनेशन आशिल्लें म्हणजे आतां आसा, पूण तें कदाचित गोवा गव्हर्मेंटाक ताजो म्हत्व कळ्ळें नासतलें आनी आतां रोग जाल्या नंतर हें वॅक्सिनेशन करूंक मेळचें ना, म्हणजे तशी मेडिकल एक्सपेक्टेशन आसा. त्यामुळे हाजो मॅनेजमेंट म्हणजे हो रोग जाल्या नंतर तो कमीत कमी वेळात तो कंट्रोलान हाडपाचो प्रयत्न करप इतलेंच ह्या क्षणी आपच्या हातांत आसा. तें करपा खातीर आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करता. दुसरो म्हत्वाचो गोश्ट म्हणजे ह्या रोगाक लागून जें नुकसान जाता म्हणजे गायो मरता, मुख्यतः पाडकांत मरण खूब चड आसा, ताज्या खातीर ताबडतोब कंपेन्सेशन दिवचें आनी तें कंपेन्सेशन मेळपा खातीर जी प्रोसिजरल कामां आसा ती सोंपी करची. म्हणजे वेटरनरी डायरेक्ट लोकल वेटरनरी ऑफिसराक ताज्यो पावर्स दिवच्यो अशी आमी मुख्य मागणी करता. LSDचो कंट्रोल, त्या शिवाय FMD म्हणजे लागींचो रोग जो आसा ताजें वॅक्सिनेशन गेले 1.5 वर्स करूं ना सरकारान वाट पळोवची न्ही की तोय बी आतां पसरतलो म्हणून. गोंयचो शेतकार ऑलरेडी काबार जाला, तो पूर्ण नश्ट जावचो न्ही हाजी खात्री थोडी गव्हर्मेंटान घेवची पडटली. मिल्क इन्सेंटीव आनी जी लायफ सेवींग मेडिसिन्स आसात, सामकी गरजेची मेडिसिन्स आसात, तांची कांयच वेवस्था सरकार कडेन ना वेवस्थीत. त्यामुळे ताजेरय लक्ष देणें खूब म्हत्वाचें आसा. हें सरकार जर करूं शकलो ना, आमी विनंती करता की हें पोर फुटींग सरकारान करचें. जर तें युध्द पातळीचेर जालें ना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपा शिवाय कांय उपाय दिसना. त्यामुळे हांव विनंती करता सरकाराक की हें सगळें जाता तितले बेगीन युध्द पातळीचेर कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करचो आनी आमकां रस्त्यार येवपाची पाळी येवपा दिवची न्ही, इतलीच तांकां विनंती आसा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 6 जानेवारी हो खाशेलो दीस. संवसारभर ह्या दिसा एपिफॅनीचे फेस्त मनयतात. ह्या फेस्ताक 3 किंग्स फेस्त म्हूण पाचारतात. दक्षिण गोंयच्या चांदोर आनी उत्तरेंतल्या रेशमागोश ह्या गांवांनी पारंपारीक रितीन हे फेस्त मनयतात. कासावली, आरोशी आनी कोयलेच्या दोंगुले वयल्यान हे 3 किंग न्हेसून घोड्या वयल्यान रपेट करतात. पळोवया 500 वर्सां जपून दवरिल्ल्या इतिहासाचें पुर्लावलोकन.
last 500 years. The traditions are maintained by the village of Kansaolim, Koyelim and Arosim. Each king is from each village. Now this king is selected from each village by the original people from Kansaolim. It's very difficult to get a chance because it's in a life. You get a chance in a lifetime, once in a lifetime. Especially when a child is born from that community, his name is written at least 5-6 years prior, and then later on he gets his chance. So after taking his first Holy Communion, he gets a chance to be one of the kings. And then on the feast day, the horses are arranged by the community of these village people. The horses are brought from Kolhapur or Solapur. The horses are brought prior to this, and then it is distributed to one of the kings. And the significance and the culture is maintained for the last 500 years. आमचे फेस्त रमेश सायबिणीचे फेस्त आणि ह्या फेस्ता सुमार तेग राय कशे आमचे 3 वाड्यांतले भुरगे न्हेसून येतात आरोसी कांसावली आणि कुयेली आणि घोड्यांचेर ते बसून येतात आणि ही खूब आदली परंपरा हे भशेन ते सांबाळटात बिकॉज आयचे फेस्त आमकां करीत भशेन अदीक आनी अदीक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता भशेन जावपाक काळोखी कोरण्यो आमच्या जिवितांतले पयस करून आमी सगलीं बरीं उजवाडाची भुरगीं कशीं जावंक आमकां पावलां मारूंक ही एक स्फूर्ती कशी दिता रमेश सायबिणीचे मजतीन आमी हें करून सगलीं वावुरता हवामान खात्याच्या अदमासाप्रमाण या सप्तकाच्या अखेरेक हवामान नितळ उरतले. कुपा दाटून येवपाची शक्यताय नासली तरी गरमी वाडटली, पूण हलको वारो घोळपाचो आशिल्ल्यान गरमी झळ बसची ना. पळयात. कांय वाठारांनी हलके धुके पडपाचे आशिल्ल्यान फांतोडेर प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवची अशें सांगलां. उपरांत वत पडून हवामान नितळ जातले. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस उरतले. फाल्यांचे उणें तापमान 20 डिग्रीचे सकयल वचपाचे नासले तरी हवामान नितळ उरतले. कोमोरीन आनी मन्नाराच्या लागसार खर हवामान आनी वारो वाडिल्ल्यान बोट धन्यांनी ह्या वाठारांनी वचचे न्हय अशें कळीत केलां. 10 तारखे मेरेन हवामान सुके. शेनवारा फांतोडेर धुके. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 21 डिग्री सेल्सियस. सप्तकाचे अखेरेक उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड. शेनवारा खोल दर्यांत वचपी बोट धन्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची सुचोवणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.